जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. भाव भयणीनो, आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, सृश्टी खातीर भेटिल्लो हो दीस. आनी ह्या दिसाक खेरीत भाशेन सृश्टी विशीं आनी सृश्टीच्या देण्या विशीं सगळे कडेन एकामेका लागीं आमी उलोवन एकामेकाक समजावन आमी हें अवेरनेस करपाक आयज आमकां सगल्यांक उलो. आनी ह्या वर्साक खेरीत भाशेन थीम काडलेलो आसा बीट प्लास्टीक पोल्युशन. प्लास्टीक आसा ताचेर झूज. कित्याक प्लास्टीक जो एक डिवेलपमेंट म्हूण एक काडलेलो आदीं आनी जायत्या आमच्या वावरान आमकां ह्या प्लास्टिकान आदार केला. जायते बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमकां ह्या प्लास्टिकाक लागून मेळ्ळ्यात, हें इन्वेन्शन जें केल्लें प्लास्टिकाचें. पूण आयज ह्याच प्लास्टिकान आमचेर एक झूज मांडलेलें आसा, आमचेर आक्रमण केल्लो आसा. आमची सृश्टी आनी आमचें हें वातावरण, आमचें पर्यावरण आयज एके भाशेन फुगार जाल्लें आसा ह्या प्लास्टिकान. आमचे जमनीचेर प्लास्टीक, आमच्या उदकान प्लास्टीक, झाडांचेर पासून आतां प्लास्टीक दिश्टी पडटा. आमच्या घरांनी आनी आमच्या हेर दुसऱ्याय जाग्यांनी सगळे कडेन आतां प्लास्टीक आसा. जें बऱ्याक सुरू केल्लें आनीक आमच्या आदावाक सुरू केल्लें तेंच आयज आमकां एक नश्ट जाल्लें आसा. आनी हें जावपाक कारण कितें? भाव भयणीनो, आमकां मनशांक देवान खेरीत भाशेन वेंचून काडली आनी ही आख्खी प्रितूम, ही आख्खी रचना रचल्या उपरांत मनशाच्या हातान एके भाशेन घातलें आनी आमकां म्हणलें कारबारी, यू आर द स्टिवर्ड्स. ही प्रितूम सांबाळपाक, ती वयर काडपाक, तातूंतल्यान उत्पादन घेवपाक मनशाच्या हातान घालें. जनवरां आसात, झाडां आसात आनी हेर जीव नासलेले वस्तू आसात ज्यो देवान आमचे पासत दिल्ल्यो आसात. आमच्या सायन्सान आमी तांकां बायोटीक आनी एबायोटीक ऑर्गेनिजम्स अशें म्हणटा, हे कॅरेक्टर्स जे आमचे पासत दिल्ले आसात. पूण आयज आमचो संवसार आनी आमची प्रितूम एके भाशेन निसंटनाक पावलेली दिश्टी पडटा. आनी आयची वाचपां आमकां हाचेर नदर मारपाक आदार करतात. हाचें पयलें वाचप तोबिताच्या पुस्तकांतलें सुरवात. आनी तोबीत खेरीत भाशेन पळयता की जी मुल्यां आसात, फॅमिली वॅल्यूज एंड सोशल वॅल्यूज जे ते जियेताले ते एके भाशेन उणें जायत जायत वता. इतलें की मनशाक दुसऱ्या मनशाचें पडलेलें ना. दुसऱ्याची खबर सोड, आपणाचेच मनीस जे आसात तांचें पडलेलें ना. आनी देखून तो आपल्या जेवणा वेलो उठलो आनी हो कोण मेल्लो आसलो, आमचेच मदलो एकल्याक कोणाक नाक्यार मारून उडयला, पुतान येवन पायक सांगलें. तेन्ना आपल्या जेवणा वेलो उठून तो वचून ताचें मोडें घेवन आयलो, पयलीं भितर दवरलें आनी मागीर ताका मातयेक लायलो. आनी दोयाळ कुर्न्यो आमच्यो आसात, तातूंतली एक दोयाळ कुर्नी मेल्ल्यांक मातयेक लावचे. भाव भयणीनो, ही कुर्नी जी तोबितान केली ती आमच्यान पळोवपाक जाता सृश्टी वाटेनूय. आमी हे मातयेंतलीं रचलेलीं परतून मातयेन वचपाक जाय. आनी मेल्या उपरांत ही आमची कूड जी आसा, देवान इतल्या मोगान आपुरबायेन रचलेली आसा आनी आपल्या सारक्याची आनी आपल्या रुपण्याची रचलेली आसा, ताका ही डिग्निटी फावो. ह्या पासत ह्या मेल्ल्याक तो व्हरून पुरता. आनी तो पुरता आसतना आमी आयकता लोक जो आसा तो कितें उलयता. हें तो भियेनासतना, लॉज नासतना करता. लोक ताच्यो मस्कऱ्यो करता, ताका हांसता, कित्याक हो मेल्ल्यांक पुरूंक भोंवता. आनी हे मेल्ल्यांक पुत्ता आसतना हे मेल्ले म्हणटात ते खेरीत भाशेन जे झुजताले, एके भाशेन आमच्यान म्हणपाक जाता ते आपणाक वो आपणाचें राज्य जें आसा, आपणाच्या लोकांक हें फ्रिडम मेळचे पासत झुजताले आनी तांकां मारून उडयलेले. जायते जाणांक बंड करतात देखून तांकां मारून उडयताले. आनी असल्यांक खेरीत भाशेन मातयेक लावपाक तोबीत मुखार सरतालो. तेन्ना ताका धमकी दिल्ली, ताका तापयल्लो, ताका मार घातलेलो, ताका लजेक घातलेलो. आनी हें सगळें ताका भोगूंक पडलां आसतनाय ही इज नॉट गिवींग अप. तरी आसतना वचून तो आजून पासून ह्या मेल्ल्यांक पुरता. हें लोक ताका हांसलो. भाव भयणीनो, आयज आमचें पर्यावरण घडये आतां आयज हेच दशेर पावलेलें आसा. सगळें आल्ललें दल्लें आसा, निसंटन जायत आसा. आनी तातूंत थोडे जाण एके भाशेन आपल्याच जेवणा वेले उठून आयिल्ल्या भाशेन आयज ते एक्टिविस्ट
अशें आमी म्हणटा. आयज पर्यावरणवादी आसात, आयज सायंटिस्ट आसात, एके भशेन उठलेले आसात, आपल्या जेवणा वेले उठून हें सांबाळपाक जाय तें आजून पासून सांबाळूंक प्रयत्न करतात. ह्या दिसांनी जें कितें आमच्या गोंयांतूच घडटा तेंय बीन आमकां दिश्टी पडटा. एके वाटेन आमचें प्रशासन जें आसा तें उदारगतीच्या नांवान वेगवेगळे कायदे बदलीत आसा. आतां लेटस्ट जो आसा आमकां TCP एमेंडमेंट 17(2) सेक्शन 2 17 आनीक एक सेक्शन लायला, जूंय आमच्या ह्या पर्यावरणाची आमची जी इकॉलॉजी थोडीशी उरलेली आसा ती सगळी काबार जावपाक, आमची शेतां भाटां आसात तांचेंय निसंटन जावपाक, लँड रिफॉर्म्स, मागीर बिल्डींग रुल्स आसात, हांकां सगल्यांक आयज आमचें प्रशासन एमेंडमेंट लायीत आसा. आनीक तातूंत भितर हेच जांकां आमी घडी म्हणीत लॉज नासलेले तांकां भिरांत दिसना आनी ते तरी पूण येतात. कितलेय तांकां लॉज केली, बणकणीन घातले, तांचेर केसी फायल केल्यो, तरी आसतना ते उठतात आनी म्हणटात ना हें बंद कर. आनी आतां सद्याक हे TCP एक्ट जो आसा, एमेंडमेंट केल्लो आसा, ताचेर आड आमचे पर्यावरणवादी परतून उठलेले आसात. घडये सगल्या लोकांक उठपाक पडटलें हेंय ताणें म्हणलेलें आसा. कित्याक प्रशासन जें आसा तें नालायक जाल्लें आसा आनी हें नालायक प्रशासन आसा तें आपुणूच एके भशेन आपस्वार्थी जाल्लें आसा. आशा वाडलेली आसा आमच्या मनशांची. आयज नालायक मनीस जरी तर आपस्वार्थी जाल्ला आनी आशेचो जाला जाल्यार ह्या आमच्या पर्यावरणाचें निसंटनूच जातलें. आनी ह्या निसंटनांतली आमकां वाटावंक जे भशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेचून ही कांय बरी वोपार सांगल्या. दाखांचो मडो बांदलेलो ह्या दोनयान आनी दाखांचो मडो सगल्यो वस्तू थंयसर घातल्या उपरांत गरजेच्यो वस्तू, ताका एक गोफूर बांदलो राखणेक, ताका एक आडो घातलो, तातूंत कोळंबी घातली आनी मागीर ह्या कुलवाड्याच्या हातान दिल्लो. ह्या कुलवाड्यांनी तें सांबाळपाक, तें राखपाक, ताचो वावर करपाक आनी आपणाच्याच फायद्याक ताणें तें वापरूंक, तशेंच जो धनी आसा ताकाय आपलो वांटो दिवंक. आनी आपलो वांटो घेवंक जेन्ना मनशांक धाडले, आमी आयकलां कशे भाशेन थोड्यांक तांणी बुडयले, थोड्यांचो जीव काडलो, थोड्यांक अपमान केलो, थोड्यांक धांवडायले, हें सगलें तांणी केलें. भाव भयणीनो, आयज आमचे मदीं असलें घडलेलें आमकां दिश्टी पडटा. आशेन भरलेलो मनीस जरी तर कोणूय बरें करूंक सोदता वो वायट करता तें आडयता जाल्यार ताका एके भाशेन मारता, बडयता, जीव काडटा, हें चालूच आसा आजून पासून. आनी हें चालू आसा तेन्ना निमणो प्रश्न जो हे चाललो, जेन्ना ह्या दुनियान आपल्याच पुताक धाडलो, ताका ताणी जिवेशी मारलो आनी मोळ्या भायर व्हरून उडयलो. आनी कारण कितें? चल यो ताका मारया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आयज ह्या पर्यावरणान, आयज आमच्या संवसारान हें घडलेलें भाव भयणीनो आमकां दिसाच्या दिसाक दिश्टी पडटा. तर असल्या वेळार जरी तर ह्या नालायक मनशांनी आपले आशेन आनी आपस्वार्थान अशें केलां जाल्यार तांचें सगळें कितें घडटलें होय प्रश्न आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आयला. जाल्यार धनी ह्या मोळ्याचो परतून येतलो आनीक ह्या कुलवाड्याचो नाश करतलो. जाणी हें सगलें केलां आपले आशेन आनीक ह्या आपस्वार्थीपणान सगलें पाड घातलेलें आसा, तांचें पाड घालतलो, तांचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण काबार करता तेन्ना एके वाटेन तांचें निसंटन करता तेन्ना दुसरेंय उतर आसा, तें काडून दुसऱ्या कुलवाड्याच्या हातीन दितलो. जे कोण वेळार फोड दितले, बरे भाशेन त्या मोड्याचो सांबाळ करतले, असल्यांच्या हातान दितलो. भाव भयणीनो, 2021 वर्साक जेन्ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जालो, म्हणजे 2 वर्सां फाटीं, तेन्ना युनायटेड नेशन्स हांणी एक लॉन्च केली. लॉन्च म्हणटा तें अ डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. जे सगळें पाड घातलेलें आसा आयज आमी नालायक मनशांनी जें पाड घातलेलें आसा तें नव्यान बांदून हाडून रिस्टोर करपाक अ डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन म्हण आमकां दिली. 2 वर्सां जालीं. आयज पासून आमी कितलें रिस्टोर करूंक पावल्या, कितलें परतून आमी सारकें करपाक पावल्या आनी कितलें आमी करपाक जाय.
आयज जरी तर आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून म्हणटा की वय आमकांय जण एकल्याक ही जबाबदारी दिल्ली आसा, आमी स्टिवर्ड्स जांकां देवान ही प्रितूम राखूंक, हे आमचें सार्वीक घर राखूंक धाडलेले आसात, जाल्यार जें कितें पाड घातलेलें आसा तें आमी सारकें करूंक जाय. जें कितें पाड घातलां तें सारकें करूंक घडये आमी झाडां रोवपाक जाय. आमचे दोंगर कातरतात ते भरून काडपाक जाय, ते आडावपाक जाय. हे जे नवे नवे कायदे आमी बदलीत आसा आनी आनिकूय पर्यावरणाचे पाड घालीत आसा, हे कायदे बदलपाचे बंद करपाक जाय. नाका जाल्ले प्रकल्प जे येतात आनी आमचें प्रशासन आयकनासतना ओ जे सायंटिस्ट आसात, जे पर्यावरणवादी आसात, ते सांगतात तांकां तांची बेपरवा करून जें करीत आसा तें लोकांक आयज आडावपाक जाय. आनी जें कितें बरें आसा तें करूंक आयज लोकांक मुखार सरपाक जाय. आमी जण एकल्यान मुखार सरपाक जाय. तेन्नाच आमी हे खरे कुलवाडी जे देवान आमकां पाठयल्यात आनी जांच्या हातान म्हणजे निमणी वड जी आमी आयकल्या, जे कोण ते बरे भाशेन सांबाळटले आनी वेळा वेळार हे फळ दितले, तांच्या हातान हे हो दोनी आपलो मोडो दितलो. तर आमच्या हातान हो मोडो दिल्लो आसा, तो आमी सांबाळूंक आनी वेळा वेळार बरें फळ दिवंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. खेरीत भाशेन जे सगळे पर्यावरणवादी आसात, एक्टिविस्ट आसात, जे शेतकामती आसात, जे नुस्तेकार आसात, जे झाडां वेगवेगळ्या झाडांचेर चडून हे उत्पादन करपी आसात, तांकां सगल्यांक राख, सांबाळ आनी तांच्या काळजांतली आशा काडून उडय आनी धादूस तांकां कर म्हूण आमी हे बेटीन मागुया. भाव भयणीनो, आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. कितें भाशेन हो दीस आमकां उगडास करपाक देवान आमकां कितलीं देणी दिल्लीं आसा ते सृश्टीची आनी आमकां ताचे राखणदार म्हूण नेमलेले आसात. तर आमी मनशांनी आमचें नालायकपण आनी आमचें आपस्वार्थीपण आनी आमची आशा सोडून देवान दिल्लीं देणी सदांच राखूंक, सांबाळूंक आनी आमच्या बऱ्याक ती वापरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमचे सृश्टी पासत बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.